नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। गोंयकारपणाच्यो गजाली करपी बीजेपी सरकाराक गोंयकार वयल्या पोस्टार नाका। गोंयकार ऑफिसरांक कडेक दवरूंक आर बदलले। श्रीवास्तवाक केलो राज्य वेंचणूक आयुक्त। पर्रीकार रक्षा मंत्री पदाक पात्र नाशिल्लो। पर्रीकार रक्षा मंत्री म्हण अनफिट। आदलो रक्षा मंत्री शरद पवाराचो नॅशनल न्यूज चॅनलाच्या मुलाखतीत सनसनाटी दावो। गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाचो आराखडो निमाणे तयार। 9 माया मेरेन दवरतले एनजीटी मुखार। 50 दीस आसतलो लोकांच्या सुचोवण्याक उक्तो। कोळसो नाकाच म्हण बरोबर न्ही, हाताळटना शिस्त जाय। पंचायत वेंचणुकेचे फुडल्या 7 दिसांत थारायतले। गोंयाक स्पेशल स्टेटस केन्ना मागूकूच ना म्हणटा गोवा फॉरवर्ड। बेकायदेशीर बीफ, गोरवांची चरबी व्हरपी जीप कुर्टी फोंड्या लोकांनी धरली। म्हापशेचो मुन्ना बेपारी ड्रायव्हराक धरलो। केस रेजिस्टर करतना जीप पुलिसां मुखार गायब। पणजेची महापालिकेचे पे पार्किंग फी कलेक्शनाचे कोफुजांव। सोमारच्यान पणजेत पे पार्किंग ना। कॉन्ट्रॅक्टर सीसीपीक 30 लाख देणे। सीसीपी कॉन्ट्रॅक्टरा आड कोर्टात। आणि 70च्या मोल्ले कॉलनी गावात उदकाचे हाल। धरणा खातीर घरादारांचेर उदक सोडल्या फामिलीक पियेव शेता बाटाक ना उदक। प्रुडंटाचे उदक 7/24 खबरामाळेत खासा रिपोर्ट। गोंयकारपणाच्यो गजाली करपी बीजेपी सरकार गोंयकार घडये वयल्या पोस्टार नाका। राज्य वेंचणूक आयुक्ताच्या नेमणुके वेल्यान गजाल एक्सपोज जाल्या। गोंयचे 25 सिव्हिल सर्व्हिस ऑफिसर ह्या पोस्टाक पात्र आशिल्ले। मात सरकारान म्हयनो आसतना नेमणुकेचे नेम बदलून एकूय गोंयकार ऑफिसर वेंचणूक आयुक्त जावचो ना अशी तजवीज केली आनी आदलो मुखेल सचिव RK श्रीवास्तवाक आयुक्त नेमला। खासा रिपोर्ट। अपक्ष आनी रिजनल पक्षाच्यो धिग्यो लायिल्ले भाजपा सरकार गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपणाचेर उलयता। मात वेंचणूक जाहीर जावच्या सुमार 2 म्हयने आदीं बीजेपी सरकाराक हे गजालीचे सुयेर सुतकूय नाशिल्ले। राज्य वेंचणूक आयुक्त पदावयल्यान गोंयकार ऑफिसरांक कडेक काडूं म्हूण सरकारान नियुक्तीचे नेमूच बदलल्यात आनी डिसेंबरांत आदलो चीफ सेक्रेटरी RK श्रीवास्तवाक आयुक्त केला। अशें आशिल्ले आदले नेम। उमेदवार भारतीय नागरीक आसूंक जाय। उमेदवाराची पिराय 40 वर्सां परस चड आसूंक जाय। राज्य वा केंद्र सरकारात ग्रुप A ऑफिसर म्हूण कमीत कमी 5 वर्सां सर्व्हिस जाल्ली आसूंक जाय। LLB डिग्री आसल्यार चड बरें। ह्या नेमा सकयल गोंयचे 25 ग्रुप A अधिकारी ह्या CC आयुक्त पदाक पात्र थारताले। नोव्हेंबर 2016 श्रीवास्तवाच्या नेमणुकेच्या 1 म्हयनो पयलीं बीजेपी सरकारान आयुक्त नियुक्तीचे नेमूच बदलले। नवे नेम अशे: उमेदवार भारतीय नागरीक आसूंक जाय। उमेदवाराची पिराय 40 वर्सां परस चड आसूंक जाय। उमेदवार ऑल इंडिया सर्व्हिस वा सिव्हिल सर्व्हिसेत कमीत कमी 20 वर्सां काम केल्लो आसूंक जाय। उमेदवाराक वेंचणूक हाताळपाचो अणभव आसूंक जाय। ह्या नव्या नेमाक लागून गोंयचे सगळे सिव्हिल सर्व्हिस ऑफिसर पात्रताय कॅटेगरींतल्यान भायर पडटात। कित्याक तर गोंयचे सिव्हिल सर्व्हिसेची 15 जाणांची पयली बॅच 9 जानेवारी 1998 जॉयन जाल्ली। ज्या दिसा राज्य वेंचणूक आयुक्त पद रिकामें जातालें त्या दिसा गोंयचे सिव्हिल सर्व्हिसेंतल्या एक्काय अधिकाऱ्याची 20 वर्सां पुराय जायनाशिल्ली। 9 जानेर 2017 म्हणल्यार फाटल्या जानेरांत तांकां सर्व्हिसेंत 19 वर्सांच पुराय जाल्ली। 23 डिसेंबर 2016 ह्या दिसा गोंय सरकारान आदलो मुखेल सचिव RK श्रीवास्तवाची गोंय राज्य वेंचणूक आयुक्त म्हूण नेमणूक केली। त्या 23 तारखेक गोंयचो एकूय अधिकारी त्या पदाक पात्र नाशिल्लो आनी ते पात्र नासपाक गोंयचे भाजपा सरकारान घाल्ले नवे नेम जबाबदार थारले। फुडलीं 5 वर्सां आतां श्रीवास्तव वेंचणूक आयुक्त उरपाचो। गोंयच्या ऑफिसरांक त्या पोस्टार येवंक आतां आनीक 5 वर्सां तरी वाट पळोवप चुकना। असलो आयुक्त आसतना पंचायत वेंचणुको मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केल्यो कितें आनी इलेक्शन कमिशनान डिक्लेअर केल्यो कितें फरक पडटा? प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। मनोहर पर्रीकार केंद्रीय रक्षा मंत्री ह्या पदाक पात्र नाशिल्लो म्हण आदलो रक्षा मंत्री शरद पवार उलयला।
एनडीटीव्हीक दिल्ल्या एका मुलाखतीत शरद पवारान हो सनसनाटी दावो केलो. बीजेपीचे कांय मंत्री सोडले जाल्यार बाकीच्या मंत्र्यांमदी टीम वर्क उणें पडटा म्हण शरद पवारान एका प्रश्नाचे जापेत टिप्पणी केली. प्रधानमंत्री मोदीच्या 4 मंत्र्यांची ताणें तोखणायूय केली. थंयूय पवारान पर्रीकाराचे नाव घेतले ना. पणजे एएनसीन एकल्या नायजेरियनाक ड्रग्जा सयत अंजुना धरलो. ताजे कडेन 13 लाख रुपयाचे वेगवेगळे ड्रग्ज मेळ्ळ्यात. पुलीस ताची फुडली चौकशी करतात. ताका सध्या पुलीस रिमांडार घेतला. ह्या म्हयन्यांतली ही दुसरी केस. 19 एप्रिलाक म्हापशा पुलिसांनी आनीक एका नायजेरियनाक 2 लाखावयर ड्रग्जा सयत धरिल्लो. घेवया एक ब्रेक.